मडगाव आणि फातोर्डा वाठारांतल्या लायटीच्या खांब्यावेल्या बॉक्सांची अवती काय जाल्या। कांय खांब्यावेली बॉक्सां उक्ती आसात, जाल्यार कांय कडेन ह्या बॉक्सांतल्यो वायरी सकयल हुमकळटना दिश्टी पडटात। सद्याक पावसाचे दीस आनी एकाद्रो मनीस ह्या वायरींच्या संपर्कांत आयलो जाल्यार मोठो अनर्थ घडपाक शकता। तेन्ना ह्या बॉक्सांचो बंदोबस्त करचो थळाव्या नागरिकांनी मागणी केल्या। चडशे कडेन लायटीचे खांबे फुटपाथीक लागून आसात आनी ह्या खांब्यावेली बॉक्सां उक्ती जाल्यात। कांय बॉक्सांतल्यान लायटीच्यो वायरी सकयल हुमकळटना दिश्टी पडटात। लायट खात्यान हे गजाली कडेन पुराय नाडनदर केल्या। देखून फुटपाथी वयल्यान येवच करप्यांच्या जिविताक धोको उप्रासला। तेन्ना वीज खात्यान हाचेर लक्ष दिवन ह्या बॉक्सांची दुरुस्ती करची अशी मागणी जावपाक लागल्या। इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान सगळें बंद करपाचें खंय खंय लायटीची खांब्या बिंब्या आनी दुकान आपोवन कंटिन्यू लोक येतात दुकान ल्हान भुरगीं आसता हें आसता किंवा वायर खंय शॉर्ट जाली जाल्यार हें जालें जाल्यार भुरग्यांक आनी पावसा दिसान ऑटोमॅटीक कितें जाता लोकांक कोणें हात लायलो हें तितून गडबडी हात लायलो तितून शॉक लागलो जाल्यार बेश्टेन एक मनशाक कितें जालें हें न्ही मागीर करून कांय फायदो ना। सगळें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आहा पळय सगळ्यांक मातशें एक इंजिनियरा सर्वे धाडून किंवा कोणाक धाडून हें सगळें चॅक करपाचें। मडगांव आसा कळ्ळें तुका हें ते हांव ते एक इंजिनियर अशें बरें मनीस ते इंजिनियरांक सांगपाक वता कळ्ळें तुका थोडे तांकां तूं हांव तांकां रिक्वेस्ट करता तूं मातशें बंद कर। आमी मडगांव भोंवन पळयलें जाल्यार जी इलेक्ट्रिकल पोल्स जावं ते स्विच बॉक्सीस आसा ती आमकां कितल्या कडेन आमकां ही ओपन दिसती पडटात आनी ओपन आनी वायर्स अशें करून लिटरली हँग जाता भायल्यान आनी कोणो पासार जाता सडक चुकून कोणाचो हात लागपाक शकता। फाल्यां सपोज जेन्ना स्कूल स्टार्ट जालें जाल्यार कोण भुरग्यांक ते एक डेंजर जावन पडटा। सो आमी मागता की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हाजेर मातशें लक्ष घालचें। सगळे असले पोल्स जे आसा सगळे कडेन आसा सांगपा म्हळ्यार उमके म्हूण सांगून कांय फायदो ना एकूच कडेन आसा म्हूण पूण कितलेशे कडेन मडगांव भोंवले जाल्यार आनी चड करून इवन एलोंग द फुटपाथ्स लोक चलोन वयता ते वाटेर हे भाशेन वायर्स हँग जाता ते स्विच बॉक्सिसांतल्यान आनी कोणाकूच शॉकूय येवपाक शकता। सो आमी मागतात इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान हाजेर लक्ष घालचें आनी कितें तरी हाजेर मेंटेनन्स करून तें बंद करचें सो दॅट लोकांक त्रास जायना जावपाक कोणाकूय अनटुवर्ड इन्सिडंट जावन एक शॉक जावन कोणाकूय फेटल कितें जायना जावपाक आमी मागता इमिजिएटली ताजेर एक्शन जावचें। We are here in Fatorda constituency next to the collectorate office. This is the administrative complex where all important work gets done, and also the entry to this point is from here for all local people. And KTC is quite close by, so everybody who lives around this place, they walk through this side and they go to KTC. A very unfortunate situation is that you have an open pole over here which has live wires jutting right out, and you can see over here, I will not go too close, you can see over here that even the insulation has come off, possibly because of the rain and whatever. Now this is all coming, this is an urban area coming under the Margao Municipal Council, and you will be able to see under section 53 of the Goa Municipalities Act that all the duties and responsibilities of the municipality come thereunder. And to secure premises which are coming under the municipal area is part and parcel of their duty, which if they don't do is considered as negligence and is also actionable. So right now they have left this is an omission in law. They have not done something means it is an omission in law. It is something for which they are actionable. They must immediately take action on this, because there are a lot of people who will pass by this side, who do pass by this side. It should not be the case that one day something happens and then you take action. Usually that is how it is in Goa. We are always waiting for something to go wrong and then we take action. So preemptively, now that it is brought to their notice, immediately this work must be done. Otherwise we have to come to the conclusion that Fatorda is a dangerous place. Then later on they might even say that you should take care of your children. Burge tumche, tumi responsibly gyopache. There is no responsibility of the state and the local body, it seems. So my humble request that this immediately should be covered up and it should be kept as something that will not bring danger on the life and liberty of the people of Fatorda. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।